ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर आज आमी विसवणाचें हुमण करया। पयलीं साहित्य पळोवया। पयलीं आमकां लागतलें तें विसवणाचीं पोस्तां, मागीर 1 वाटी सोय, बारीक शिनिल्लो 1 कांदो, 3 व्हडलीं कुलेरां तेल, खोबरेल तेल, 1 व्हडलें कुलेर मिरसांगे पिठो, 1 धाकलें कुलेर हळदी पिठो, 1 व्हडलें कुलेर कोथमिऱ्यो, 1 आमटाणीचो गुळो, 15 ते 20 मिरयां, रुची प्रमाणे मीठ आनी उदक। आतां कशें करपाचें तें कृती पळोवया। पयलीं वांटप करून घेवया। वांटप करपाक पयलीं आमी सोय घेवया। मागीर मिरसांगे पिठो, हळदी पिठो, कोथमिऱ्यो, आमटाणीचो गुळो, मिरयां आनी उदक। आतां हें पळयात, आमचें वांटप जाल्लें आसा। बारीक जाला पळयात। आतां आमी फुडली कृती करून घेवया। फुडली कृती करपाक एका आयदनान आमी जें तेल घेतिल्लें पळय, खोबरें तेल, तें घालपाचें। आतां पळयात, आमचें तेल तापिल्लें आसा। आतां तातूंत कांदो घालपाचो। बरो तुमकां आवाज आयला आसतलो। आतां कांदो असो बरो तामसो जायसर बरो तळसून घेवपाचो। हुमणान हुमण, विसवणाचें हुमण, जाची रुचूच वेगळी, मुद्दम करून पळयात। कांदो तामसो जाला। आतां हातूंत आमी आमचें वांटप घालपाचें। आतां आमी वांटप घाला आनी सारको बरें अशें एकजीव करून घेवया। आनी मागीर तातूंत हें जें आमी वांटपाचें उदक काडलां पळय, तें उदक घाल। आतां उदक घालतकर जशें एकजीव करून घेतलें की तातूंत हें पळय मीठ घालपाचें। मीठ घालें की सारकें मिक्स करपाचें आनी धापून एक 2 ते 3 मिनटां खतखतो काडपाचो। आतां पळयात, बरो खतखतो आयिल्लो आसा। आतां तातूंत आमी अळंग हातान विसवणाचीं पोस्तां सोडपाचीं। आतां पळयात, आमचें विसवणाचें हुमणाक बरो खतखतो आयिल्लो आसा। आतां आमी तातूंत खतखतिल्ल्या हुमणान अर्द वाटी वेगळो काडून दवरिल्लो नाल्लाचो रोस घालया। नाल्लाचो रोस घालतकीर कितें जाता, हुमणाक बरी दाटसाणूय येता आनी रुचूय मातशी वेगळी जाता। आतां पळयात, मातसो चाळो मारया, पूण विसवणाचीं पोस्तां मोडूंक दिवनाका। आतां आमचें हुमण किंग फीश करी रेडी आसा। तुमकां जर हें आवडलां जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करात, शेअर करात आनी जाणें कोणें सबस्क्रायब करूं ना तें सबस्क्रायबूय करात।